साखळे डिगणे सुल्ला सेजाखण कंपनीन आपल्या 85 कामगारांक कंपनी बंद जाता म्हण रिटेन करता अशें सांगले। मॅनेजमेंटान बेकायदेशीरपणान काढल्यात म्हण कामगारांचो आरोप। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। काल मॅनेजमेंटान सडनली मिटींग आपयली पणजेन आनी ताणें सांगितलें की आमकां सुर्लाची सेजा रिसोर्सीस लिमिटेडची मायन आसा ती आमचे कडेन ना आनी ताका लागून आमी तुमकां सगळ्यांक कालच्यान रिट्रेन करता म्हणटा आनी तुमचे ऑलरेडी काल सांजे पर्यंत सगळे पगार हे हिशोब जो आसा तो हिशोब सगळो तांच्या बँकेन तेंच्यांनी सबमीट केला। ही जी एक्शन मॅनेजमेंटाची आसा ती टोटली इल्लीगल आसा, कारण ऑलरेडी हायकोर्टान मॅटर आसा। रिटायरमेंटाची 2022 तेंच्यांनी रिटायरमेंटाक परमिशन मागलेलें, तें परमिशन तांकां ग्रँट केल्लें, पूण युनियनान आमी हायकोर्टान तेजेर स्टे घेतलेली आनी स्टे अजुनूय आसा आनी जो पर्यंत स्टे आसा तो पर्यंत रिटायर कायदेशीर करूं शकना हो आमचो स्टँड। तें काल आमकां तांकां एक्सप्लेन करून सांगलें। दुसरें, गोंयचो कायदो जो आसा तो 45 डेज आमकां मेळपाक जाय। खंयच्याय कामगाराक रिटायर जर केलो जाय जाल्यार 45 डेज मेळपाक जाय। तेंच्यांनी 15 दिसाचो कॅल्क्युलेशन सारकें करूंक जाय। जी ग्रॉस सॅलरी आसा ती ग्रॉस सॅलरी सुद्दां तेंच्यांनी फूल सॅलरी करूंक ना आनी थंय तेंच्यांनी सुद्दां हे केल्लें आसा। आनी तिसरी गोश्ट म्हणजे हायकोर्टान जेन्ना डिस्कशन चालू आशिल्लें तेन्ना क्लियर तांकां जजान सांगलेलें की बाबा हे जे मॅटर आसा, तुमची SRL कंपनी चालू आसा, तुमी कंपनी बंद करिना, तुमची जेटी चालू आसा, हें आमी मेन्शन केलें हायकोर्टान। तुमचो प्लांटाचेर अजुनूय बंद केल्लो, क्लोजर केल्लो नाका। फार्मानच जेटी SRLची आसा, ती फूल स्वीक काम चालू आसा, थंयच्याय लोकांक तुमी रिट्रेन करता। तर हें जें कितें आसा तें बेकायदेशीर आसा। तुमकां ऑलरेडी हांगा 2 लिजां मेळिल्लीं आसा। इवन हांगा सायडीक नावेले कुडण्या हांगा लीज मेळिल्लें आसा। त्या लिजार आमकां एडजस्ट करा। आमी आतां उरल्यात कितें 84 लोक उरल्यात। हे तुमी ह्या तिनूय कडेन आमकां खंय एडजस्ट करूंक शकता आनी कंपनीक जालें तें करूंक शकता। पूण तेंच्यांनी हे मुद्दम हायकोर्टांतली मॅटर आमची आसा पळय ते मॅटरीक लागून तेंच्यांनी सोमार किंवा मंगळारा फुडल्या आठवड्यात ती मॅटर 1 तारखेक किंवा 29 तारखेक जातली हायकोर्टाच्या बोर्डा प्रमाणे। त्या दिसा मॅटरीक गेले फावटी सांगलें की आमी मॅटर घेतले आनी तेजेर कितें तरी डिसिजन दितले अशें एक इश्यू आशिल्लो त्या दिसा। हांव सुभाष माणेकार, सद्या 27 वर्सां जालीं हांव कन्फर्म ही कंपनीन काम करता। आमी खूब वर्सां जालीं आमच्या गांवच्या लोकांनी कंपनीक खूब हेल्प केलो। कंपनीक आमी सपोर्ट करताले। आमी पयलीं डेम्पो आसलो, मागीर सेजा जाली, सगळ्यांक आमी सपोर्ट करताले। आनी इतकें सगळें करूनय कंपनीन जे आज आमकां अकस्मात रिट्रेच केले, घरा धाडले, तें भयंकर वायट दिसलें। की आमी सदांच म्हणटाले की आमकां कंपनी इतकी वर्सां सांबाळ्ळ्या। तशेंच आमकां आमच्या लिडरान रिक्वेस्ट केलें की कोर्टाचे मॅटर चालू आहा तोपर्यंत तरी मातशें थारात म्हणून, पूण तेंच्यांनी कांयच आयकून घेतलें ना आनी आमकां 84 कामगारांक डायरेक्ट रिट्रेच केले। जें कितें बेनिफीट मेळपा जालें तें सामकें कमी दिवन हक्काचें जें कितें आसलें तेंय सुद्दां सारकें मेळोंक ना। पूण त्या खातीर म्हाका आमच्या कामगारांच्या वतीन सांगून दिसता की कंपनीन एक प्रकारचो आमचेर अन्याय केल्लो आसा आनी हो अन्याय जो आसा तो आमचे पद्दतीन आमी हँडल करतले, आमचे पद्दतीन आमी फुडें वयतले। जर आमच्या लिडरान सांगलां त्या प्रमाणे युनिट या क्लोजर जावंक ना, युनिट चालू आसा, फाल्यां जर कंपनी स्टार्ट करपाक गेली जाल्यार आमकां कामगारांक थंय उबें रावचें पडटलें आनी आमचो हक्क जो आहा, आमचे जे कामगारांचे कामाचो जो हक्क आहा तो आमी मेळोवपा खातीर पुरेपूर फुडें हेज्यान फुडें आयच्यान आमी स्टार्ट करतले। आमचो हक्क मेळोवपा खातीर आमचे जो अन्याय जाला तो आमकां परत जे मेळपाक जाय तें आमी मेळोवन घेतले, इतकेंच म्हाका सांगपाचें।